दिवपा खातीर एक कार्यक्रम आसा आणि GMRच्या अंतर्गत तांच्यो अपॉइंटमेंट आणि ऑलरेडी तेंचे एविएशन स्किल सेंटरांतली जॉयनिंग अशा पद्दतीचे 2 वेगवेगळे कार्यक्रम आसात. आमच्या मदीं आमचे पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आसा हांगासर, SS ओम बापगडकर, मिस्टर सेशन CEO ऑफ द GMR, म्हणजे प्रेस मिडियांतले फ्रेंड्स, म्हणजे पेडण्यातल्या सगळ्या मोगाळ भावांनो भयणांनो, म्हणजे कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट व्हरपाक आयिल्ले सगळे मोगाळ भाव भयणांनो, कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट आमी 21 दिता हार्नेस केसीच्या अंतर्गत आणि त्या 21ची ऑफर लेटर्स आमी दितले. GMRच्या अंतर्गत 90 अपॉइंटमेंट लेटर्स आमी आत्तां दिता जे डायरेक्टली रिक्रुटेड इन द GMR कंपनी. ताज्या भायर 150 जाणांक आमी लेटर्स दिता. दे आर जॉयनिंग फॉर द aviation skill development centers, which is the course for the 3 months course. After completion of their 3 months course, they are directly recruited in the GMR services of the Goa International Airport. 3 महिन्या उपरांत एडिशनल 250 जाणांक आनी GMR कडेन रिक्रुटमेंट केली वयतली आणि फुडल्या 6 महिन्या उपरांत डायरेक्ट रिक्रुटमेंट GMRची आनी 250 आसा. म्हणजे ऑल टुगेदर फुडल्या 6 महिन्या भितर 500 लोक हे GMRान रिक्रूट केले वयतले. ताज्या व्यतिरिक्त तांचे ज्यो अलायड सर्विसीस आसा, म्हणजे इन केस वी आर इनॉग्रेटिंग दीस प्रोजेक्ट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, म्हणजे 15 ऑगस्ट टू 30 ऑगस्ट केन्ना तरी डेट फायनलायज जावन त्या एअरपोर्टाचे इनॉग्रेशन जातले. दीस आत्तां जे सांगले हांवें विच इज डायरेक्टली रिक्रुटमेंट इन द GMR सर्विसीस. बट बिसायड दीस अलायड सर्विसीस आनी बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो आसा, म्हाका दिसता स्टार्ट जाल्या उपरांत 6 म्हयन्या भितर एडिशनली 1000 रिक्रुटमेंट वेगवेगळ्या सर्विसीसा खातीर थंयसर निश्चितच रित्या लागतले. आमच्या पेडण्याकारांक आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या तरणाट्यांक एविएशन स्कील आपले डेव्हलप करून घेवपा खातीर जांकां एडमिशन्स घेवपाक जाय ते एविएशन स्कील सेंटरांत ऑलरेडी एडमिशन थंयसर सुरवातूय जाल्ली आसा. हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर वीच इज अ बिगर सेक्टर, आमचे वेगवेगळे आतांच ज्या भुरग्यांनी अजून हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर आयदर इन द ITIs अदरवायज अवर हॉस्पिटॅलिटी कॉलेजीस ज्या भुरग्यांक तेंच्यांनी ग्रॅज्युएट लेवलचे आसतले, डिप्लोमा लेवल आसतले किंवा सर्टिफिकेट्स कोर्स, खास करून आमच्या ITIs सर्टिफिकेट्स कोर्सीस आसा. ताज्या भायर हॉस्पिटॅलिटी कोर्सीस आमचे हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेज एट पर्वरी आणि 2-3 कॉलेजीस, वन इज इन साऊथ सालगांवकर हॉस्पिटॅलिटी कॉलेज. अदर कोर्सीस आर ऑल्सो देर इन द हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर. ITIs आमच्या वेगवेगळ्या हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतले कोर्सीस आसा. इन डिप्लोमा देर आर द डिफरंट हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतले कोर्सीस आयजूय बी आमच्या गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकांत आसा. गो थ्रू द सायट ऑफ द इदर ऑन द टेक्निकल एड्युकेशन अदरवायज ऑन द एड्युकेशन. आतां हांव एड्युकेशनाच्या मिटिंगेंतल्यान आत्तां आयलो, ताज्या उपरांत आमी वॉकेशनल स्ट्रिमींतल्या ITIs शिफ्ट करपाचें केलें. अशे वेगवेगळे हॉस्पिटॅलिटी रिलेटेड कोर्सीस फुडल्या वर्सभराच्या भितर जर आमी एडमिशन्स घेतली आसत, इवन दो इन्क्लुडींग दॅट आमी आयुष सेंटर वीच इज अंडर द ऑल इंडिया मेडिकल सायन्स एम्स हाच्या अंतर्गत पेडण्यानूच सुरू करता. परत सांगता, म्हणजे प्रवीणान जें सांगलें तें खोटें न्ही, पेडणेकारांक दिवपाची गरज आहा म्हणून मुगीच सांगूंक ना तेणी. तर पेडणेकारां खातीर आनी गोंयच्या तरणाट्यांक जो कोण काम करपाची इच्छा दवरता, जो आपल्याक स्किल्ड अपग्रेड करपाची इच्छा दवरता, जो आपल्याक ट्रेनिंग घेवन अपग्रेड करता, त्या सगळ्यां खातीर वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो गोंयांत एवेलेबल आसा. म्हणजे आमी पळयता की हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत फुडल्या 2 ते 3 वर्सांच्या भितर अनादर 2 lakhs एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. ताज्या खातीर आमकां स्किल्ड जावचें पडटलें, ताज्या खातीर आमकां अपग्रेड जावचें पडटलें, ताज्याचे ट्रेनिंग कोर्सीस हे सगळे करून घेवचें पडटलें. आनी दीस टायप ऑफ ऑल ट्रेनिंग एंड कोर्सीस वीच आर एवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग GMR कंपनी की तेंच्यांनी स्पेशली इन फायर सर्विसीसान ट्रेन्ड तांकां मॅन पावर जी जाय आशिल्ली तांच्यांनी सिलेक्ट केल्यात आनी सिलेक्टेड स्टुडंट्सांक दे हॅव सेंड टू द हैदराबाद रायबरेली. कितल्या तेंपाक आशिल्लें ट्रेनिंगेक? 6 months आमचे भुरगे रायबरेली ट्रेनिंग घेवन आयल्या. तेंच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. नेटान सगळ्या जाणांक काडलें. आमी पळयता बरो जॉब जर जाय आसत, रायबरेली इन UP रायट, इट इज इन UP. आमकां जर बरो जॉब जाय आसत तर आमकां ट्रेनिंग घेवची पडटली, अपग्रेड जावचें पडटलें, आउट ऑफ द स्टेट वचूनय बी आमकां शिकचें पडटलें. हांव त्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. एट प्रेझेंट इन द फर्स्ट फेज म्हाका दिसता 20 जाणांक तेंच्यांनी 21 जाणांक कितें तरी तेंच्यांनी रायबरेली व्हरून फायर फायटरची ट्रेनिंग दिली आणि टुडे दे आर ऑफरिंग देम द अपॉइंटमेंट लेटर्स. तांचेंय खूब खूब अभिनंदन.
GMR is our partner in Goa International Airport. There is a combined project of the GMR and the Goa International Airport. It is combined together. आमी एअरपोर्ट तर डेव्हलप जातलोच, बट नवीन नवीन ह्युमन रिसोर्स तयार करपा खातीरूय बी एज पर अवर एग्रीमेंट दे आर वर्किंग ऑन द सेम लायन. म्हणजे ते एविएशन स्किल सेंटर तेंच्यांनी ऑलरेडी सुरवात केले. 150 भुरगे एविएशन स्किल सेंटरात आज ट्रेनिंग घेता. इट वील बी द कंटिन्युअस प्रोसेस. अशें कांय ना की आमी म्हणटा की फाल्यां सकाळी आज 150 एडमिशन सोंपली, 3 म्हयन्यांनी परत आनीक 150 एडमिशन्स जातले. इट इज नॉट ओन्ली फॉर द म्हणजे आनीकूय बी जेंका कोणाक एडमिशन्स घेवन दिसता फाल्यां सकाळी हेंचें शिकोवन जाल्या उपरांत निश्चित रित्या आमकां पेडण्या भायल्या लोकांक थंयसर एविएशन स्किल सेंटरांतली ट्रेनिंग घेवपा खातीर फ्री अवेलेबल आसतलें. तांच्यांनी ट्रेनिंग घेवची. आमकां कंटिन्युअसली स्टाफ जो आसा एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट केल्लो वो कंटिन्युअसली जाय. आनी ताकाच लागून आमी बाकीचे सगळे आमच्या ITआतले सगळे कोर्सीस केल्ले भुरगे, सगळे ट्रेन स्किल्डान आसलेले भुरगे इन फ्युचर खूब मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीचे डिफरंट कोर्सीस केल्ले भुरगे जाय पडटले. त्या खातीर म्हणजे केन्ना तरी फ्रॉम द 1 सप्टेंबर आमकां थंयसर फ्लायट लँडींग सुरवात जातले. त्या खातीर खुबशे जाण लोक भुरग्यांक संभ्रमीत करपाचो प्रकार प्रयोग सुरवात करता. एकाच नोकरेक शेवटी आमी जर अपग्रेड करतले आसा ट्रेनिंग जाल्यार आमकां खंयच्या तरी लेवलाचेर जॉयन जावचें पडटलें. जो पर्यंत आमी त्या लेवलाचेर जॉयन जायना तो पर्यंत आमी अपग्रेड जावचे ना. आमी पळयता की आमचे खुबशे भुरगे हे हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत जॉयन जाल्ले म्हणजे लोवर सेक्टराचेर जॉयन जावन दे आर ऑन टुडे इन हायर पोजिशनाचेर आसा. त्या खातीर गव्हर्मेंट जॉब इज नॉट ओन्ली द जॉब. प्रायवेट सेक्टरांत खुबश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. आमी जर त्यो ग्रॅब केल्यो ना, आमी जर आत्तां तेजी ऑपॉर्च्युनिटी घेतली ना जाल्यार द यूथ कमींग फ्रॉम द आउट ऑफ द स्टेट दे विल ग्रॅब देम. त्या खातीर म्हाका दिसता आमी ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवची पडटली. आनी ताका लागून अपग्रेड करपाचें काम, स्किलिंग करपाचें काम गव्हर्मेंट कंटिन्युअसली करीत आसा थ्रू अवर वेरियस डिपार्टमेंट. म्हणजे आमचे टेक्निकल एड्युकेशन आसतले, स्कील डेव्हलपमेंट आसतले, ह्या वेरियस डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी स्वता स्किलिंग करीत आसा. म्हाका दिसता कंटिन्युअस स्किलिंग एंड कंटिन्युअस ट्रेनिंग वीच इज रिक्वायर्ड. आनी GMR हेज ऑलरेडी स्टार्टेड. म्हाजें तर म्हणणें आसा की एविएशनांतलो ईच एंड एवरी कोर्स तांच्यांनी हांगासर ट्रेनिंग दिवची, तांच्यांनी सर्टिफिकेट कोर्स सुरू करचे. इट इज इनिशियली स्टेज यू हॅव स्टार्टेड ओनली हार्डली 1 to 2 कोर्स. But it is my request from all the youth, from the request from the government, you can start the different courses which is required in the aviation skilling. 20 courses identified. They are already on the website. They are all affiliated to National Skill Development Foundation. Okay. Then 20 courses जर affiliated त्यांच्या वेबसायटीचेर आसात जाल्यार समेस्त पेडण्याकारांकूच न्ही तर गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांनी आपले फुडले एडमिशन सुद्दां आतांच रिजर्व करून दवरचें. वीच इज अंडर द 20 कोर्सीस एविएशन स्किल डेव्हलपमेंटल सेंटरांतले आनी वीच इज अगेन म्हणजे एफिलिएटेड टू द नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर. हे तर हांव म्हणटा नॉट ओन्ली इन द मोपाज. फाल्यां सकाळी देर इज अ स्कोप फॉर आउटसायड द गोवा ऑल्सो इन अ एविएशन लायन. त्या खातीर अशा पद्दतीचे कोर्सीस दोज आर इंटरेस्टेड, एनिवन फ्रॉम द काणकोण, एनिवन फ्रॉम सत्तरी, खंयच्यानय जो कोण इंटरेस्टेड आसा तेणी आपली नॉलेज अपग्रेड करची, तेणी तो कोर्स शिकचो. त्या खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज ताका हे म्हणून ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसतल्यो. हांव परत एकदां GMR कंपनीचे आयच्या ह्या तेंचे अपॉयंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रिब्युशनाक तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी कॉम्पेन्सेटच्या अंतर्गत आमचे 20 भुरगे आज जे हांगासर कॉम्पेन्सेट अपॉयंटमेंट घेवपाक आयल्या तांच्यांनीय बी लक्षांत घेवचें की आपल्या कोणा खातीर जरी आपल्याक ही जॉब मेळटा, आपली सिन्सियरिटी आनी पंक्च्युअलिटी ही गव्हर्मेंट सर्विसीस तितकीच आसची जेणे करून आय एम हियर टू सर्व द पीपल. आपूण पब्लीक सर्वंट आसा, लोकांचो सेवक आसा, हीच भावना तकलेंत दवरून काम करचें जेणे करून आपल्या ऑफिसान किंवा आपल्या कडेन कोण येता होय बी निडी आसा, गरजवंत आसा. आज आमी निडी गरजवंत म्हणून गव्हर्मेंटान तुमकां ही ऑफर लेटर दिल्या, तुमी गव्हर्मेंटात जॉयन जाल्या उपरांत आमी पब्लीक सर्वंट आसा हें मात कोणी केन्ना विसरूंक जायना. तें तेज्या कायमच्या तकलेंत आसपाक जाय की आपूण लोकांचो सेवक आसा. तुम्ही GMRात काम करता आसतना, आतां ट्रेनिंग घेवन काम करता आसतना तुम्ही जर सिन्सियरिटी पंक्च्युअलिटी जर तुमची दवरली कंपनी कडेन, लोकां कडेन, जाल्यार तुमकां फ्युचर जें आसा एक खूब ब्रायट फ्युचर आसा. आनी म्हाका दिसता आमी एकाच स्टेजीचेर रावपाची गरज ना. यू कॅन अपग्रेड युअर एड्युकेशन. इन फ्युचर यू कॅन करस्पॉन्डन्स कोर्सीस आनी एविएशन लायनींतले आनिकूय म्हणजे फायर लायनींतले आनिकूय कोर्सीस तुमी अपग्रेड करूंक शकता. आनी निश्चितच रित्या अपग्रेड जर केले आसत जाल्यार म्हाका दिसता यू हॅव द गूड फ्युचर, ब्रायट फ्युचर आसा. आमकां अशा पद्दतीन हांव परत एकदां
तुमकां सगळ्या जाणांक सुयश चिंतिता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. May I now request Meena Madam from Government of Goa Personal Department to come. एक 2 जाणांक दी आणि पटकन आपल्याला मागीर एक कितें करता एक 2 लेटरां दिता मरे मागीर एक सुरेश राव फुडें पळय तूं फाटल्यान राव फुडली वाच तूं काय कॉम्पेशन All the compassionate appointments will come. यो 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 सगळे यात नी मजा नाव ओके चलो कॉंग्रॅच्युलेशन बसा सगळे जण तुम्ही विचार तुमच्या Thank you. May I now call upon our firefighters? Sir, as CM sir mentioned, these firefighters underwent a 6-month training program. I have been involved in the selection of these firefighter candidates. I have seen them as young boys and girls, and today they have come as trained firefighting personnel, and that's really a matter of pride. Airport rescue and firefighting. So these 27 of them from Goa have undergone an airport rescue and firefighting course for 6 months. They are now aware and they are the ambassadors for Goa state because they have seen the potential in this course and what opportunities it has, not only in Goa airport but also in airports all over India and abroad also. Sir, we will call all of them on stage, but my request is only to honor 3 candidates. I would like to take their names personally and request you to hand over the letters. To begin with, let me invite Miss Disha Naik, and Disha Naik probably is the first certified female firefighter of Goa. Please, Disha. And all these 27 firefighters will be joining on 1st of July. So here Disha Naik, she was also one of the outstanding female participants and the first certified female firefighter from Goa. Disha, come stand behind. May I now request Akshay Dabholkar. Akshay Dabholkar, among a batch of 66 students from all over India, sir, was awarded as the most outstanding participant during his course. Akshay Dabholkar.
And finally, may I request Mohit Sawant. Mohit Sawant also was adjudged as one of the outstanding participants. Mohit Sawant, kindly come forward and collect your appointment letters. All of you all will be part of the GMR family from 1st of July. And may I now request all the other candidates to kindly come forward and stand behind. Ashutosh Gard, Pravesh Pirgaonkar, Dishan Gawas, kindly come forward. Manthan Kuttikar, Rahul Gaonkar, Dattaraj Mahale, Dinesh Moraskar, Kashiram Gard, Kaushal Pednekar, Nikelson D'Souza, Nikesh Sawant, Nishant Arolkar, Nishant Parab, Raj Kuttikar, Rajiv Kumar, Rutvik Hadanekar, Sri Krishna Naik, Shivam Naik, Rutvik Mashelkar, Suyash Parab, Swapnil Mahale, Swapnish Gawandi, Tukaram Naik and Vignesh Naik. Line up कर. Please, मागे change कर. चलो मागे change. Okay. Who is there? Who is there? Yeah, मागे चलो Please stand for चलो congratulations. Best of luck. May I now request the aspirants for the cargo screeners, please pay attention. All of you all have to go on Sunday to Hyderabad for a 3 months training program. So your date of joining in GMR is going to be from 13th of June. Sunday you have to leave to Hyderabad for a 3 months training program. You can contact us after the function. And may I request the candidates to kindly come forward and collect your letters. Karuna Halankar, Ruturaj Naik, Nutan Rajan Kutladkar, Rakhi Biswas, Swapnali Naroji, Vishal Shetkar, please come forward fast. Swapnali Naroji, Vishal Shetkar, Saish Kokre. How many students are going Hyderabad now? 33. 33. चलो पास करुणा. Miraj Gawandi, Akhil Asgaonkar, Manjali Yashwant Naik, Ved Parni, Samiksha Margaonkar, Narayan Parab, Rishikesh Pasekar, Jitesh Pasekar, Monali Malik, Sangeeta Taware, Shantaram Gawas, Disha Kambli, Pratmesh Vilnodkar, Gauri Gadekar, Sarvesh Rahul, Yogita Sawant, Udvesha Moje, Swati Sawant, Shubham Hadankar, Rekha Santosh Naik, Viraj Gaude, Maso Baib, Pratmesh Mahale, Rutika Gaonkar, Sushmita Bandekar, Harishchandra Parab. तुमकां सगळ्यांक संडे हैदराबाद वचपा जाय 3 म्हयन्याच्या ट्रेनिंगा खातीर. फाल्यां 10 प्लीज मातशें आमचे मोपा एअरपोर्टार या तुमी एट अवर एडमिन बिल्डिंग आनी तुमचे जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज आमी फाल्यां करूया. No, मागे. lot of people. Right field. Captain. Smile में रहे. चलो congratulations. Best of luck. We now have 29 cargo security assistants who will join us on 1st of July.
and we'll hand over your letters now. May I request all of you all to come forward. Pramodini Parab, Pooja Gawas, Gavisha Sawant, Sonia Parab, Sushmita Helekar, Shraddha Polji, Vanita Parab, Sylvester Vaz, Krishna Salgaonkar, please come fast. Narayan Rao, Nikhil Mahale, Sagar Ramji, Shailesh Salilkar, Siddharth Parab, Dheeraj Naik, Vishant Naik, Yuvraj Desai, Darshan Shetkar, Pranesh Avandekar, Kundalik Parab, Shashank Rao, Surat Mahale, Viraj Satadekar, Gaurav Shetye, Pritesh Parab, Sairaj Gaude, Shaish Rao, Dashrath Parab, Mangesh Rao. All of you all will join us, all the cargo security assistants will join us on 1st of July. And we will contact you all shortly for your joining formalities. So 1st of July will be your start date. Smile, huh? Kids. Big smile. Best of luck. Sir, next we have the aspirants who are going to get trained at our Aviation Skill Development Center. There are 150 candidates. I request all of you all to kindly come forward and stand behind for the photograph. May I call out the names? Manesh Narvekar, Sukarta Parab, Shivam Kubal, please come forward. Chetan Kudab, Pritesh Molankar, Swapnil Andulekar, Satyavijay Sawant, Alok Parab, please come forward quickly. Ramanand Kesarkar, Hinas Khan, Rehan Khan, Pranav Prabhu, Pranav Prabhu, Amar Gaonkar, Abhishek Desai, Udesh Tovaskar, Adarsh Parab, Saurabh Umaviye, Samiksha Parab, Rushabh Avaskar, Kiran Marathe, Viraj Rahul, Adesh Gawas, Sachin Padij, Dinesh Khadpe, Shantaram Malik, Rajaram Naik, Kiran Pulaskar, Varsha Gaude, Himanshu Mavlankar, Shivanand Fadte, Shetij Kumar Sawant, Elson D'Souza, Vaibhav Lohar, Alisha Parab, Raghuveer Churi, Karishma Shedgaonkar, Deepak Pednekar, Neeta Kanolkar, Siddesh Gaonkar, Nitesh Naik, Saili Rahul, Aarti Gawas, Nikant Gawas, Gitanjali Desai, Anup Balmekar, Sainath Ambrekar, Ankit Moraskar, Alisha Bondekar, Sagar Deshprabhu, Yuvraj Shetkar, Siddharth Salkar, Divya Sundrikar, Sahil Pepde, Tanvi Salgaonkar, Pratiksha Sawant, Divakar Kulkarni, Akash Bandiwar, Siddesh Khadpe, Dinesh Shetye, Rahul Anulekar, Ramchandra Sawant, Dattaram Malik, Supriya Mavlankar, Prachi Siddhye, Nishant Sawant, Rajesh Vedkar, Dashrath Parab, Sahil Bhagat, Dattaram Gawas, Nitin Naik, Uttam Harmalkar, Sejal Naik, Shekhar Naik, Mandar Lanchekar, Sonia Pednekar, Pooja Vedkar, Shubham Hadankar, Krishna Patale, Vinod Naik, Samik Kamli, Sripad Malik, Shiva Parsetkar, Anna Matkar, Suraj Mahale, Prakash Amrakulkar, Shatrughan Gaude, Ashutosh Gadekar, Vikas Naik, Brahmanand Soivji, Pratiksha Shetye, Bhushan Pednekar, Shankar Duri, Aniket Lohar, Anita Moraskar, Sudeep Naik, Anant Salgaonkar, Prema Chavan, Nikita Sawant, Harsha Sawant, Preeti Gawas, Diya Naik, Shaish Naik, Manisha Moraskar, Adesh Parab, Viraj Mulgaonkar, Sagar Kolkankar, Rushikesh Parab, Rupesh Gawas, Richa Gosavi, Yogan Havji, Vishnu Talwankar, Rahul Bavak, Siddhi Dalgarkar, Mangesh Rahul, Rajesh Morudkar, Girish Chavi, Avinash Nanji, Dipali Aroskar, Datta Prasad Anand Dalgarkar, Nischal Shetye, Ashita Pednekar, Namita Naik, Minal Naik, Stanley Mendes, Siddhant Redkar, Lakshman Desai, Dipali Malik, Vikaji Mohan Veer, Jayesh Kojuvelkar, Saish Watji,
दीक्षा बापकर, श्रीराम बापकर, यश बाबरेकर, निखिल पेडणेकर, ऋतुराज नाईक, पार्थ गावस, करिश्मा सुंदीकर, गौरव चंद्रोजी, जयेश नानोस्कर, प्रियंका कुबल, अर्जुन पदर, जार्डिस डिसोजा, विनायक महाले, मनाली रेडकर, समर्थ कास्कर, विशाल गडेकर, अमित कुरब and रुचित नाईक. Smile, big smile. Fast, fast. Congratulations to all of you. Okay? Hoy, daw with the shell. Sido mera hota. To jano le amane.